सगळ्यांकाय नमस्कार हांव अनुपमा भट्ट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनांकाय स्वागत. हे पळयाची कण्व रुलामो गांवची रुलामो लॅप्सी रवा म्हणपरा म्हणटा थोर रुलाम म्हणटा पळयाची ताजो आप्पो कशी करची म्हण पळया. इन्स्टंट ह्यो धिडीर जाता ಒಟ್ಟು अर्ध गंटे भितरी लायक आप्पो कोन्न काडयेता. हांव 1 कप्पा मेजरमेंट सांगता तुमकां. हांव हांगा चड घाला रुलामो 1 कप्पाची करची जाल्यार 1 कप रुलाम काडचो. रुलाम काणू लायक करून धुवन घेवचो. धुवन ते उद्दा उड्डोचे आनी उद्दा निस्तान काडका. निस्तान काणू एक 5 जो 10 निमिश अशें करून दांकून दवरचें. निस्तान काडका उद्दाक ते पुगता ते तितलो गे आमकां भरलेलो तयार आसा. थोडी सोय कान तुका 1 कप रुलामाक 2 चमचे सोय 2 चमचे फोव आनी ताका जावका जाल्यार तितलो गोड हांव हळद म्हूण सांगना तुमकां. सादारण एक अर्द कप्पा लागी जावका जाता. त्या म्हळ्यार विंगड एककल्यांक गेल्यार टेस्ट एककल्याक आमकां कितले गोडसाण जावका पळय तितले अर्द कप पुणी काडका. फस्ट गोड तो धुल्लोल फोव आनी सोय आनी ताका पळय येळ घालता हांव वाटीतनाची. येळ घालून मिक्सरां भितर फस्ट 1 रावंड वांटून घेवका. पण हांव हें सांगचे मद्दे भितर मीठ घालच्या विसरली. ओड हांव मागीर घालता पीठ जातरी. आतां पळय हें आतां वांटून काडलें. वांटून काडतरी तो रुलाम पळय आमी तावड निसतात दवरला 5-6 निमिश फुडें तो आतां रुलामाक घालचो. आतां थोर रुलामू जावका म्हणना बॉम्बे रुलामाचे कोर येता जाल्यार हे थोर रुलामाचे केल्या कसो जाता म्हळ्यार गोव वांटून आप्पो केलेले तेची टेस्ट येता. हे आतां ते 1 रावंड मस्त नयनी कोरका म्हणना जस्ट 1-2 रावंड वाटल्यार आमगेले आप्या पिठांक रेडी जालें. आतां आनी हाका पळयाची इतला आयकून मिक्स करून घेतला. आमकां ती येळा पिठी आनी आमी घालचें काम नासता का. आतां पळय 1 पिंच सॉड घाला हांवें सोडा पिठी. हें ऑप्शनल. आतां पळय मीठ घालें ऑप्शनल. तुमकां नाका जाल्यार सोडा पिठी स्कीप कर येता. मीठ हांव तावड सोडलेलें आतां घालून गेल्लें. आतां शाणा लोखंडाचे आमगेले आप्याक आयल काडलें तापत दवरला. तुमकां जाय जाल्यार नॉन स्टीक यूज कर येता. ही आमगेली पोरनी कायली मिगेल मांगेली दाटी कायली ताका पळय हांव तूप घालता. गोड आप्पो म्हणटना तूप न्हू घालका तेल्ला आप्पाशी तूप रुची जाता. सम फस्ट अर्द चमचे तूप घालून घेवचें. तूप घालून तो आप्या पीठ आमी कोरून दवरलेलो आसा पळयाची ते घालून घेवचें. आतां सम फस्ट उज्ज होड कोरका. उज्ज होड कोरून जाता तर आमी पीठ घालका आनी धांकून दवरका आनी इमिडिएटली सिम कोरका. सिम करून 1-2 निमिशान पळयाची आप्पो कशी फुगला पळयाची. ते तुमी सोडा पिठी घालना जाल्यार इतली फुगना बट तोंदर ना कांय तोंदर ना. सोडा पिठी घालना तिले कोरयेता हांव करता केन्नाय. आतां पळय आतां पुराय आतां मडचून घालचो. मस्त काळे करूनच जान्न एक सायड. आतां सान उज्ज कोरका उपास लो मिडियमार दवरयेता. आतां तोपास एक चूरू तूप घालचें. तूप घालून जाता 2 सायड लायक कुरकुरी भाजून घेवचें. तेन्ना कसो परबोळ येता गोतस वासरे भितरी ते गोव आसना ते गोव ते तुप्पा भितर ते गोड आनी जावन भाजून येतना घम परबोळ येता. तुमी केला कितकी सान आसतना बापा मांजो मामा मानांनी पुराय केलेलो गोव वांटून आप्पो तशी जाता हाजी टेस्ट. पळय हांव आतां आनी एक घाण घालून घेतिलो. तवे कुरकुरी करून काण घेतलो पळय लायक रुची आमगेलो आप्पो रेडी जाला. ಒಟ್ಟುची अर्द गंटे भितर लायक उनु आप्पो रेडी जाता. तुमी कोरून पळयाची. हो विडियो तुमकां पुरो जनाक इश्ट जाल्लो म्हूण लागता. उणे इंग्रेडियंट्स भितरी आप्पो कोर येता आमी. हाजी संकश्ट नवें तुम पुरो जना हो आप्पो ट्राय करून पळयाची. भारी रुची जाता. तुमकां पुरा जना इश्ट जाला म्हूण जाल्यार आमगेले चॅनल पुरा जना सबस्क्रायब कराची लायक कराची आनी शेअर कराची. असं जाल्यार सिंपल रेसिपीज आमगेल्या चॅनलांत आमी घालता आसताची. सगळ्यांकय धन्यवाद.